कर्नाटकांतल्यान 53 जित्या घरदुकरांची तस्करी करपी दोगांक पुलिसांनी रातच्या वेळार गाडी चेक करताना चेक नाक्यार धरले। 2 गाडयांनी 53 जिते घरदुकर आशिल्ले। वो हम लोग को पता नहीं, बहुत लोग करते हैं साहब ऐसा। ये इसका तुम्हारे पास परमिशन था? हाँ सर, परमिशन था इसके परमिशन हम तो डॉक्टर के पास डाला है सर। वो मैसेज डालता है ना, हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया सर। पास नहीं, लाते वक्त परमिशन था आपको? हाँ वो मैसेज में डालता है ना सर, हमारा हम पालते हैं ना उसका ये है। परमिशन पेपर पे नहीं लेके आता है सर लेके आता है सर, तो लेके आता है, वो मैसेज आता है सर हमको। अभी वो पूरा कितना ओवर है? वो 32 है सर। 32। दोनों गाड़ी का मिला के 32 वो नहीं, वो अलग है। तुम्हारी गाड़ी में 32 है। हाँ सर, और दूसरे गाड़ी में? उसको 24 रहेगा सर, उनका गाड़ी दूसरे का गाड़ी है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये आपसे जा रहा था। काल राती वाळपय पोलिसांनी बॉर्डर चेकपोस्ट केली सत्तरी पासून 2 दुकरांनी भरलेल्यो घरदुकरांनी भरलेल्यो गाडयो सीज केल्ल्यो आसा। मेळटा ते म्हायती प्रमाणे ज्यो दुकरांनी भरलेल्यो 2 गाडयो आसा त्यो कर्नाटकाच्यान गोंय वाटेन ती विकपाक हाडटाले आनी तेंचे कडेन कसलेच तरेची परमिशनां आनी जो डॉक्टरची सर्टिफिकेट आहा ती नासली। जीवन पल्लप्पा शिप्री रावपी बेळगांव कर्नाटका आनी सागर मारुती जाधव रावपी धारवाड हांगासरल्या ह्या दोनूय ड्रायव्हरांचेर FIR नोंद केला आसा। आयतारा बिफाची तस्करी करपी धरिल्ल्या दोगांकूय जामीन मेळ्ळा। बीफ आजून खंय पुलिशेन तश्शें। काल वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर जवळ 60,000चे एका वेगानरीन बीफ धरलेले आणि बापोय आणि चेड्याक अरेस्ट केल्लो। सो तेजे अपडेट्स अशी आसा की जे तेंचेर ऑफेन्स घातलेले ते बेलेबल ऑफेन्स आसले आणि बापोय आणि चेड्याक दोगांकूय बेल धरली आसा। बट मेन सांगपाची एक अपडेट म्हटल्यार जे मास आसा वेगानरीन घालून जे पुलीस स्टेशनाचेर दवरलेले ते अजून मेरेन 2 दीस जाले तरी अजून पुलीस स्टेशनाचेरच आसा आणि पुलीस स्टेशनाचेर इतलो घाणी पडला, इतलो वायट वास येता, थंयसर पुलीस स्टेशनाचेर रावपाचें ना। जेन्ना आमी पुलिसांक विचारलें तेंच्यांनी सांगलें की कोर्टाक आमी इनवर्ड लेटर दिला आणि कोर्टा कडल्यान ऑर्डर येवपाच्या डिस्पोज करपाक म्हणून ती अजून मेरेन येयली ना। बट ती कोर्टाची ऑर्डर येय मेरेन ते मास जे आसा ते अजून मेरेन वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर पडून आसा आणि सामकी घाणी पडलेली आसा आणि ती कोर्टाची ऑर्डर येतकीर ते वाळपयचे जे मास आसा ते डिस्पोज करतले। सत्तरीच्या प्रोडक्टा खातीर